आपल्या फुडारपणा खाला पंचायत मंडळ गावातल्या कोणाकूच नोटीस दिवचे नात वा धमकी दिवचे नात, पूण ताचे बदला प्रश्नांचेर उपाय सोदून काडपाचो यत्न देखून करतले अशें विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबोन सांगला। पंचायतीच्या वेंचणुके खातीर टुगेदर फॉर कॅलांगूट पॅनलाची घोशणा करपी पत्रकार परिशदेंत तो उलयतालो। आमी गांवांत कोणाकूय त्रास दिवचे नात, लोकांक कोणाकूय भियोन रावचें पडचें ना, कोणाकूय कसलीच नोटीस वा धमक्यो दिवचे नात अशें लोबोन सांगलें। ह्या वेळार पॅनलाचे 11 उमेदवार हाजीर आशिल्ले। आदी हिंगा खोबोटेन अशें जातालें की खुबशे लोक भियोन दीस काडटाले आनी गेली 5 वर्सांचे लोकांनी पळयल्लें आहा की टुगेदर फॉर कलांगूट हे पॅनलान कोणाक भंय घालूंक ना, कोणाचें घर मोडूंक ना, कोणाचें दुरीग मोडूंक ना, कोणाचे बिझनसाक त्रास करूंक ना, कोणाक नोटिसी काडूंक ना। म्हणजे दिवपाची गरज ना जी हे हो शब्द आख्खे गोंयांत म्हाका दिसता हे एक वर्ड एक सेंटन्स फामाद जाल्ले आहा ती कोंगोटकारांनी कोणाकूच भियोवपाची गरज ना हे म्हाका तरी दिसता। मायकल लोबोक जाल्यार केन्नाच भियेनात ते। हिंगा सरले जितके आमचे कॅन्डिडेट आहा, एक्स पंचायत मेंबर आहा, कोणाकूच भियोन दीस काडप ना, कित्याक सगळे आपले ताकदीचेर आहा। सगळ्यांनी आपली ओन घरां बांदल्या, सगळ्यांनी आपले ओन गेस्ट हाऊस बांदला। कोणे शॉप जर घातला जाल्यार आपल्या जाग्याचेर घातला, आपलो धंदो आपूण खूद चलयता, कोणाक भियोन दीस काडपाची गरज ना। ते दीस गेले आतां आनी तेणी स्वाभिमानान धंदो करचो आपल्या ताकदीचेर आनी तांकां पाठिंबो आमचे हे सगळे मेंबर दितले। हे जे आमचे कॅन्डिडेट आहा ते जिखून येवन मेंबर जावन तांकां पाठिंबो दितले लोकांक। तेंचे कितें आनीक काम तेजे भायर कितें करपाक जाय जाल्यार तांकां हेल्प करतले।